एसपी आडात 1:1 बसतो इथे आडा IAS एसपी नागपुटाले 1:1 केलं म्हणजे आपको एसपी किती इन्शुरन्स दिला एसपी किती सांगला ना एसपी मेळ्याय प्लस आम्ही आता पोतर पोलीस स्टेशन होते डीजीपी कडे उलयलो आणि डीजीपी सांगिला सिन्स द चीफ मिनिस्टर इज अनवेल जे दिसती बट आय इज गॉन फॉर सम हेल्थ चेकअप सो आज विक्रम जो PI आहा कोलवाचो तेजे भरपूर कंप्लेन आहे डिसाइड्स द कोलवा इन्सिडेंट इगोजी तेणे वयच पयलो सांगनासतना जाय ते लोकां थिंगा हे केलो इट वॉज लायक अ सिट्युएशन वे देर कूड बी अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आणि हे लोकांनी बरोवन दिलो हांवें बरोवन दिलो आणि ते दीस काडो तेका एडिशनल कंप्लेन्स आहाय तेजेर जरी तर लोकां नाका जाल्यार म्हाका पयसो ते कोणा वाय विक्रम वॉन्ट्स टू कम ऑल्सो विक्रमाकूय कळपा जाय न्ही ही इज अ पुलीस हाल्या आमकां कित्याक हे जावपाक कन्फ्रंटेशन जावपाक तूं PI तूं नाक म्हूण लोकांनी सांगिलां तुवें वॉलंटरीली सांगपाचें आपल्या थिंग घायनाक म्हूण बट स्टील ही वॉन्ट्स टू कम देर ही वॉन्ट्स हीज नेम टू गो ऑल ओव्हर इंडिया जाल्यार कोतले आमी वील मेक दीस अ नॅशनल न्यूज बट जेन्ना जरी तर तुका नाक म्हणटा लोक तूं कित्याक येवपाक सोदीत थिंगा कितली PI आहाय वाय यू वॉन्ट दिस कायंड ऑफ अ सिट्युएशन वी वील राईट दिस राईट अप टू टॉप DGP जर तर आज एक्शन घेना वी आर गोइंग टू सिट डाउन एट द पुलीस स्टेशन वी आर गोइंग टू वेट वी आर गोइंग टू मेक दिस अ सेंट्रल टॉपिक नाव कित्याक लोकांनी जाल्यार इतली सांगलो जाल्यार तुम तरी हें कोनाय जाल्यार रायट नाव वी आर गोइंग टू मेक दिस अ नॅशनल न्यूज वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट दिस एवरीबडी नोज इन कितें जाता आमकां न्ही हेच्या चड उलोवपाक नाका लॉ एंड ऑर्डराचे भरपूर सिट्युएशन जाल्ली आं एवरी डे देर आर कंप्लेन्स कमिंग फ्रॉम कोलवा एवरी डे देर आर कंप्लेन्स आणि म्हाका सांगता एट दीस वीकेंड परत हाडप तेका ऑल दीस बायल भुरग्यां जी आहाय आमगेली तेंका एक पयशे भिरांत दिसता कित्याक देर इज ऑल्सो एन एलिगेशन ऑन हिम की कोण एकले PSI तेणे मॉलेस्ट केलो म्हूण देर इज एलिगेशन ते एलिगेशन प्रूव्ह जालां कितें जालां सांगूंक जायना आपल्यागेल्या स्टाफाचे जरी तरी एक PI आत घालता चेडू मनशाचेर जाल्यार ह्यो इतली बायल्यो जेन्ना कंप्लेन करता वॉट इज द व्हॅल्यू की हांवें उलोवपा जाय हें समजना हें सिस्टमा समजना DGP समजना कोणा सोजमावपा जाय हें तुमगे बायल भुरग्याचे हात घायल म्हणटरी मागीर कोतले PSI तुमी हात घेयले ते चेडू भुरग्याक सो तुमगे बायल भुरग्यांचे हात घायल म्हणटरी विल डू दीस PSI तुमी मॅनेज केले सो दॅट शी विल नॉट कंप्लेन अगेन्स्ट युअर सिस्टम सो वॉट इज रिमेनिंग नाव whose wife has to be touched that the system will acknowledge this kind of things. I think this is a condemn that we are doing. Total system failure. SP is acting helpless. Everyone is trying to say हमको काय ना power, हमको काय ना हुई power. So that means today action के बाद है ना we are going to the police station. I don't know what is this going to be turn out, but हम मुझे constituency सोगले लगा उल माता कोलवा police station है ये come down there. Let us together handle this situation. दिसता की जे जितले आम रिक्वेस्ट कोताय इट इज जस्ट बींग गेटिंग बुलडोज एवरीवेअर आता एक थोडे दीस पयलीं जेन्ना हो इश्यू जाल्लो हिंगा लोकांनी डिमांड केल्लो आनी सांगलेलें की हे इश्यूआचेर प्लस एडिशनल इश्यूज एड अप जाले की हो भुरगो नाक म्हूण हिंगा विक्रम सो तेका काडलो आनी शिफ्ट केलो आनी मागीर आतां देरेफेन काल तो इवनिंग मॉर्निंग आय थिंक ही हेज टेकन चार्ज बॅक अगेन आनी काल मागीर CM बरना जालो सो आज आमगेले हे हिंगसोन आमी इदर चीफ मिनिस्टर ना DGP बरें वचपाचो प्लॅन आहलो बट since the chief minister is not well we have requested the SP that we do not want him we have also told the DYSP that right now for the weekend at least make an arrangement where he does not step in here आणि मुगे एक रिक्वेस्ट की सगळे PI आमगे गोंयकार हे हुंय जाल्यार हुंय चुकताय जातले कितें जाल्यार कितें रॉंग केलें तेमी ते दीस इगोजीको येयले दॅट वॉज अ रॉंग डिसिजन ऑफ हीज एंड वी ऑल कंडेम दॅट डिसिजन नाव तेका लागून लोकूय दे डू नॉट वॉन्ट हिम बॅक इतू लोकांन तेजे कंप्लेन केलो जाल्यार विक्रमाकूय एक रिक्वेस्ट वाय आर वी गेटिंग इन टू सच कायंड ऑफ अ पर्सनल डिबेट तूं हाट कित्याक रावना तूं कित्याक सांगना की आपण हिंगा वचपा सोदना इट इज बिकमिंग लायक तूं हिंगा येवपा सोदिता आम तुका काडूं सोदताय एसो कित्याक कोनू बिकॉज फायनली वी आर नाव ट्रायंग टू ब्रिंग समवन एल्स जस्ट बिकॉज other people are all feeling uncomfortable now je kon complain lo so this is what we have explained to the SP we have explained to the DYSP they do understand and I think the chief minister also very well understand during the assembly session I had told the chief minister I सांगलो तेका की please take note of this is nothing about personal with Vikram कित्याक विक्रमा कडे जायत्यो वस्तू हिंग जेन्ना सिट्युएशन जाता ही had come in last year July 2025 आयिल्लो तो हिंगा एज अ PI so from July till now there have been lot of issues no in the constituency म्हाकाय फोन मारपा पडटा PI
अशें जालें लोक येता आमचे बरें कितें जाता सो विथ टुगेदर वी ऑल वर्क द PI द MLA ऑफिस द panchayats they all work together when there is a situation because we do not want every time cases to rise up for no reason sort out करपाक but today when there is a situation here why should we try to push ourselves to tell you to step out of that position so I think we are going in some very different direction लोक एक कडे मागवता आणि दुसरे मागवता and there is unnecessary disturbance that has been created in the constituency so आणि आता कोड असताना काढूंक जायना म्हणून डिस्कशन जालें कोड आसतो काढूंक जायना पूण कोड आसतो पोतन हाडूं जाता सो समथींग दॅट इज रॉंग नो कितेंय सांगताय आमकां कितेंय सांगताय कोड आसतो तूं त्या पोतून हाडलो काल आनी कोड आसतो काढूंक जायना सो लेट अस नॉट गो इन टू दीस डिस्कशन बिकॉज इट इज ओनली वेस्टिंग टायम आनी हे टायमा फकत कितें जातलें त्रास जातले लोकांक त्रास जातले पीपल आर गोइंग टू गेट एजिटेटेड आनी हे आमगे कोरेजमा दीस सो एश कोन आय थिंक इट इज नॉट द रायट वे So, Honorable Chief Minister, I think he should be back probably today, tomorrow, and we will try to take this discussion with him. In the meantime, we can not so that Vikram should not take over here. I am request whether it can come from the department or Vikram can take a personal decision that people do not want him here and he can step out for the weekend. दोन्ही भाशेन जात न्हू जरी तरी डिपार्टमेंट जरी तरी हुंच्यान CM बर ना हो ते भाशेन CMA बरोबर जरी तर डिपार्टमेंट चलता जाल्यार he can take a decision that I will stay for 2-3 days out of this police station एक लीव घेवन कितें पूण घेवपाक बट द होल आयडिया इज पुलीस स्टेशन म्हणटा तें कितें आसता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी विलेजींनी कित्या हें कोताय टू हॅव लॉ एंड ऑर्डर टू हॅव पीस जो मनशा बरें पीस आसपा जाय त्या मनशा जर लोक सोदना आनी ट्रस्ट दोना जाल्यार आय थिंक वी शूड नॉट हॅव इट